मोगाच्या न्हू तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा म्हणली भगवंत मरियेचीं उतरां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमच्या कॅथेड्रलाच्या तारीखेच्या फेस्ताचो संभ्रम आचरण करूंक आमी हांगासर आसा। ह्या पवित्र एकुरिस्तीक अर्गां बलिदानांत प्रधान म्हणयारी जावन आयिल्ल्या आमच्या मोगाळ गवळी बापांक प्रवचन दिवंक आयिल्ल्या मानादीक पीटर फेर्नांडीस बापांक सैर्या याजकांक धर्म भयणींक सैर्या धैर्यांक आनी तुमकां मोगाच्या फिर्गस कुटुंबाच्या सांद्यांक स्वागत मागता। थोडेच दिसा आदीं आमी आमोरीस लेतिशा कुटुंबाचें वर्स संपयलां। ह्या संदर्भात मरिये मायेचीं उतरां भोव प्रस्तुत तशें जागवणेचीं जावन आसात। पवित्र सभेंत फिर्गस कुटुंबांत वाड्यांनी आनी आमच्या कुटुंबांनी आमकां आसची जबाबदारी पाळण जिवंक प्रेरीत जावन आसात। मरिये मायेचो सेवेचो मनोभाव काना नगरी लग्ना कुटुंबांत कितें उणें आसलें तें भरती करूंक पावलें। मरियेच्या विनवण्याक स्पंदन करून जेजून उदक आशिल्लें वायनांत बदललेलें असर हें आमकां आमच्या आत्मीक आनी लौकीक जिवितांत स्फूर्तीदायक जावन आसा। तर मरिये मायेचीं ही मार्गदर्शक उतरां मोतींत खंचोवन ती नियाळून आमचे दिसपडटे जिणेंत जियोंक गरज आसली कृपा आनी आदार मिलार माये मुखांत आमकां फावो जावं दी म्हूण मागून ह्या पवित्र बलिदानाक फुडें सरया।
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसो। मोगाळ भावां भयणीनो, मिलार मायेक मान करूंक हे देवडा संख्यान आमी सर ह्या आल्तारे भोंवती जमा जाल्या। प्रस्तावनाद्वारे आयच्या दिसाचे महत्व येदोळस आमी समजून घेतला। तो तुमकां कितें सांगता तें करा म्हणल्यार देई वाक्य काल आयची परब आमी आचरण करता। मरिये मायेन देवाची खबर स्वीकार केली, मात्र न्ही आपले हांव जावन आसा सुमयाची कालती चरण दासी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून देवाच्या उतराक तिणें कालतीमान घालो। देवाचें उतर आपल्या काळजांत तिणें जगोवन दवरलें आनी खऱ्या भावार्थाच्या उजवाडा पासत तोळ तोळ तें तिणें ध्यान केलें, मागणें केलें। आमच्याय दिसपडत्या जिणेंत देवाची कुशी समजोवंक, देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक आनी ताच्या कुशे प्रमाणे आमचें जिणें रुपीत करूंक जाय आसची कृपा आनी मजत ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया। आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक आमचीं पातकां आतां आमी वळखून घेवया। हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक, अरे तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून कोणान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध। ह्या पासत भगवन सदां सांवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता। सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों।
मरियेक जेजूच्या मायेक आमी आज भक्तीन वंदितांव. तिच्या दयाळ विनवणेन सगळ्या अनवारांतलें आमकां निवार आनी तुज्या शांतीन आमी सदां जियेसें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. गादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाची जाणवाय अशें म्हणटा, आपली येवजण सुरू करतना सर वस्तू रसच्या आदी सर्वेस्परान म्हाका रचली. ससाण थावन पृथ्वी रसच्या आदींच काळा युगा थावन म्हाका स्थापीत केल्या. सागराच्यो गुंडायो नातल्यो, घसघशीत उदकाच्यो झरी उमाळोंक नातल्यो. तरी हांव आसलें. पर्वतांची बुन्याद बसोवच्या आदीं, दोंगर घडच्या आदीं हांव जल्माक आयिल्लें. तवळ हो संवसार आनी तांतलें भुंयबाट मात्र न्हय धुळीचो कण सयत नातल्लो. ताणें आकाश मांडून हाडटाना हांव थंय आसलें. गुंडायांक आकार दितना, अंतराळार कुपां जमयतना, दर्याच्यो झरी थीर करतना, दर्याच्या उदकाक घड घाल तड उतार नशें फर्मायतना आनी पृथ्वीची बुन्याद घालतना एक निपूण बांदप्या बरी हांव ताचे बगलेक आसलें. दिसपडती हांव ताका संतोश बरीत करतालें. सगळो वेळ ताच्या दोळ्या मुखार धादोशी आसलीं. ताणें रचलेल्या संवसारांत खेळटालीं. मनशा मदें जियोवचें म्हणल्यार म्हज्या जिणयांची धादोसकाय जावन आसली. देवाचें उतार हें. उसक्या
सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचा. भाव भयणीनो, एका मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयलें. अशें सर मनशांनी पाताक धरलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. एका मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मोर्नान आपली राजवटकाय चलयली. तें खरें जाल्यार एका मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीकय कितलो व्हरतो. देवातावन धारण करपा आनी नितीवंतपणाचें धर्मार्थ देणें जोडलेलें त्याच क्रिस्ता मरिफात जिवीत जोडटलीं आनी राजवटकाय चलयतलीं. तर जशें एका मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडलें, तशें अनेका मनशाचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता. तशें एका मनशाच्या अविद्वैतपणा वरवीं समेस्त मनशां पातकी जावंक पावलीं. तशें एका मनशाच्या विधेयपणा वरवीं समेस्त मनशां नितिवंत जावंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. Servesvo तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न असलें. जेजूक आनी ताच्या शिसांक लग्नाची वळीक आयिल्ली. जेजूची आवय लग्नाक गेल्ली. थंय वायन उणो पडलो. तेद्वा जेजूची माता तांचे लागीं आनी वायन ना म्हणून सांगूंक लागली. जेजून तिका म्हळें, स्त्रिये, तुजी कंत म्हाका कितें पडोवन गेल्या? म्हजो वेळ येद्दळूय येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. जुदेवांच्या शुद्धाचाराच्या दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचेत आसले पत्रांचे 6 मांडे थंय दवरले. त्या मांड्यांनी उदक भरा म्हणून जेजून साकरांक सांगलें आनी तांणी तें कांठ पर्यंत भरलें. आतां तांतलें थोडें काडा म्हणालो जेजू तांकां आनी जेवणाच्या कारभाऱ्या सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून गेले. जेवणाच्या कारभाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हणून ताका कळीत नासलें. उदक उसपोवन व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दोशी पियेल्या उपरांत सुमारसो दिता. पूण तुवें उंची वायन येद्दोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. अशें जेजून आपलें पयलें आसरें गलिलियाच्या काना शहरांत करून आपली महिमा परगट केली. ताचे शिस ताका सतमंदूंक लागले. देवाचें उतर हें.
जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी मिलाग्रिस्मायेचें फेस्त आचरतना तुमकां सुमेस्तांक एक बरें फेस्त हांव मागतां. आयचो मुख्य उद्देश जावन आसा, सांगतात तो कितें सांगता तें तुमी करा. तो कितें सांगता तें तुमी करा. जेजून सर्गाक वेच्या आदीं मनशा कुळाक दिल्लें 2 देणी वर्ती देणी जावन आसात. जेजून सुमार देणी आमकां दिल्यांत, तांच्या पैकी 2 देणी आमकां वर्ती देवान जेजून दिल्ली जावन आसा. एक जावन आसा निमाण्या ब्रेस्तरा दीस जेजून युकरिस्त घडोवन तो आमच्या संगाता सदांच रावंक ताणें कुशिवेली. ताच्या पवित्र मांसांत आनी रगतांत आमकां पसून सशणाच्या सुखाक आमी पाव अशें ताणें आमकां रुजू केलां. तें वर्तें देणें जावन आसा. आज ही गरज माता त्या सुकुमगारा मारिफात जेजू आमच्या संगाता येवन वस्ती करता आसतना आमकां पवित्रपणाक आपयता. आनी दुसरें वर्तें देणें जावन आसा जेजून दिल्लें खुर्सार उमकळून आसतना. ताणें ताच्या आवयकच आमा मनशा कुळा खातीर समर्पण दिल्लें जावन आसा. श्रीये हो तुजो पूत. आनी जुवांव पयलो क्रिस्तांव म्हणयत, पयलो आपोस्तल जेजून सांगिल्लें तें मुरयेन सांगिल्लें तेजें उतर जेजून सांगिल्लें तें आयकल्लें. तो कितें सांगता तें तुमी करा. आनी जुवांव न्हू जेजून सांगिल्लें कुडले. मुरयेक ताणें ताच्या घरा आपोवन व्हेलें म्हणटा वांचेर. तें पयलें कार्य जावन आसा. तर मोगाचें न्हू जेजू कितें सांगता तें आमी करी जाय म्हणलो आयचो उलो जावन आसा. हर एका मनशाक ह्या संवसारांत जियेतना आमकां एक मॉडल जायचें न्ही गे. आमी थोड्यांक मॉडल म्हणटा, मॉडल करता आनी तांच्या प्रिन्स जियोंक आशेता. आनी हर एका क्रिस्तांवांक जर आमकां मॉडल जाय जाल्यार आमकां जावन आसा मुरी माय. सुमेस संतां भोक्तांक आमी पळयलां, तांचें जिवन आमी वाचलां. हर एका संतां भोक्ताच्या जिवनांत मुरयेचो पात्र पयलो जावन आसा. जेजू सांगता जेजू पयलो आनी मुरयेक दुसरो स्थान केदाळे तांच्या जिवनांत मेळटा. आमकां तांच्या विशयान मस्त वाचूंक मेळटा. मुरी जावन आसा वर्ती माय. त्या देखून आमी लदिनेंत वाचता वैगिनी कितले नोमणेची टायटलां तिका दिल्यांत, कितले नोमणे वार दिल्यांत. हर एक तिच्या जिवनांत जाल्ले गणिता वरवीं ती जावन आसा आमकां सुमेस्तांक एक मार्गदर्शन. तशें जावन इतलीं टायटलां दिल्यांत तांती थोडी आमी लादिनेंत वाचता. मोगाचें न्हू तांतलें एक टायटल म्हाका बारी मोगाचें. सुमार आसात लादिनेंत न्ही. तांतलें एक टायटल बारी खुशी जाता सांगतना तें जावन आसा मुरी जावन आसा सोल्ल्याची आर्क. मुरी जावन आसा सोल्ल्याची आर्क. मुरयेचें वर्तें पोण कितें म्हणून थंयसर आमकां कळीत जाता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत हें अध्याय 9 वळ 4 जावन बरोवन आसा सोल्ल्याची आर्क कशी आसली, तातूंत कितें सर आसलें. तुमी आयकलां जावंक पुरो न्ही गे. सोल्ल्याची आर्क पयलें भितर आनी भायर दोनी ती जावन आसली प्युअरेस्ट गोल्ड, शुद्ध भांगार, परिशुद्ध भांगारांत हांव ती करची जावन आसली, केल्ली जावन आसली. नितळ
पवित्रपण, अवंकारपण, मुरयेचे मायेचे निस्कळपण पवित्र माता, पवित्र इगर्ज सदांच उडासा दवरता. तिचे निस्कळपण, इमॅक्युलेट कन्सेप्शन म्हणटा, देवान तिका अशें अजपा मारिफात तिका पातका विणें गर्भी समोवचें भाग तिका दिल्लें जावन आसा. मुरयेचें वर्तेपण, प्युरेस्ट ऑफ प्युअर गोल्ड ती जावन आसा. वर्ती मुरी माय बगेवोन जावन आसा. बायबलांत बरयलां मातेवाच्या वांजलांत अध्याय 5 वळ 8 बरयलां, Blessed are the pure in spirit, they shall see God. कोण ताचो आत्मो नितळ आसा गी तो देवाक मुखार मुखार पळयतलो. तर मोरी माय नितळ जावन आसा, निस्कळ जावन आसल्या वरवीं ती सदांच देवाच्या संगाथा जियेतली. तिचें वर्तेपण तें जावन आसा. त्या सोल्ल्याच्या आर्का भितर 3 वस्तू दवरलेले. एक जावन आसा नियमशास्त्राचे 10 उपदेश बरयले ते 2 पळयो ताचे भितर आसले. सांजू हांव म्हणटा, and the word became flesh and dwelt among us. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. शब्द जावन आसा जेजू क्रिस्त. त्या आर्का भितर कशें देवाचो शब्द आसलो, तशें मुरये मायेच्या गर्भांत तोच समी जेजू शब्द मनीस जाल्लो थंयसर आसलो. दुसरी वस्तू जावन आसा ताचे भितर आसलें मान्ना. सर्गींत हांव इस्रायल प्रजेक दिल्लें तें मान्ना काण तांणी तें दवरलेलें जावन आसा. आनी जेजू सर्गींचो वोंडो जावन आसा. जेजू जावन आसा आमकां समेस्ताचें पोशण. येवकरिस्त मारिफात सदांच आमकां राखचो तो जेजू तोच मुरयेच्या गर्भांत आसून तें जावन आसा मुरयेचें वर्तेपण. आनी थंयसर आसली आरोनाची बेतकाटी. आनी आरोनाच्या बेतकाटीचे विशेश कितें म्हळ्यार ती सुकी जावन आसली जाल्यार परतांनी ती जीव जाता. तातूंत फुलां पांटे येतात. सुमी जेजू क्रिस्त मोरोन जिवन जाल्लें तें जावन आसा तसो मातला. तर मोगाच्यानो मोरये मायेच्या गर्भांत जावन आसलो तो शब्द, जावन आसले तो सर्गीचो वोंडो आनी जिवन जालो समी जेजू क्रिस्त. ताकाच ताच्या गर्भांत वोवचें भाग पावल्लें त्या मायेक. तितली वर्ती जावन आसल्यार मोरी सदांच कल्ती जावन आसा. सदांच मनशा कुळा खातीर सदांच काम करची जावन आसा. जेजून तिका आमचे खातीर दिला आनी ती आमकां सदांच सांगता, तो कितें सांगता तें तुमी आयका. तो कितें सांगता तें तुमी करा. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें देवाची खुशी कितें जावन आसा. जेजू क्रिस्ताची खुशी कितें जावन आसा. तो कितें आमचे विशयेन चिंता. तो सांगता, बापा हांचे मदले एकल्याकय विबाडूंक सोडिनाका. हर एकलो मनीस जेजूचेर पात येवं दी. ताणें केली सोडवण आपणोवन तो प्रायश्चित करन, पश्चाताप करन बऱ्या जिणयेक फाटी येवं दी. हीच देवाची खुशी जावन आसा. देवाची खुशी आमी समेस्तांनी हांगा आसल्यांनी म्हज्या भाव भयण्यांनी सगळ्यांनी एक दीस सर्गाक वचा जाय म्हणून. त्या देखून मोरी माय आमकां जेजू मारिफात हेंच करूंक सांगता. तो कितें सांगता तें करा. ताची जेजूची सडवण तुमी आपणाया. एकामेका खातीर मागा. पातकी मनशा खातीर पाटी परतोवचे खातीर मागा. मोरये मायेन आज मनशा कुळा खातीर मस्त देवा मारिफात मस्त अजापां केल्यांत. त्या देखून तिका सांगतात आमी मदर ऑफ मिराकल्स. ती स्वयं मिराकल्स करिना. ती जेजू कडेन सांगता. वेलांकणीची स्टोरी तुमी जाणात. थंयसर ती जेजूक सांगता, जेजू तूं त्या भुरग्याक पांय समा कर. आनी तो समा जाता.
हांगासर ती मिराकल करना जेजूक सांगता तो कितें सांगता तें करा जेजूकच सांगता करूंक मोरी माय आज ह्या संवसारांत दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार तवळ तवळ तिचो संदेश जावन आसा पातकी मनशान जिणी बदलून फाटीं परतासय देवाची खुशी हीच जावन आसा हर एक मनीस फाटीं परतून येवं दी आनी त्या सर्गाराजाक वचोवन दी आनी सर्गाराजांत ससणाच्या सुखाक पावोवंक जेजूची खुशी जावन आसा आनी तित्त खुशी करूंक मोरी माय आमकां उलो दिता तर मोगाचेनो आमकां फिरगसगारांक हांगाच्यांक इतली वर्ती माय सांतां पैकी सांत संतीण म्हण येत वर्ती सांत देवाची आवय आमकां पात्रोन जावन दिल्या आमच्या डिएसीसीकी पात्रोन जावन दिल्या तर आमी बागीस सय आमचे खातीर मागच्या खातीर आमच्या खातीर सदांच विनंती करच्या खातीर ती तयार आसा आनी जेजू कडेन सदांच ती आमच्या खातीर सांगता आनी तिचो एकच संदेश जावन आसा तो कितें सांगता तें तुमी करा तर जेजूचो संदेश आमच्या काळजांनी आसूं दी ताची सडवण आमकां सदांच मेळों दी आनी त्या सडवणे वरवीं आमी सदांच एक दीस सर्गाराजांत मुरये सांगाता आसूंचे भाग आमकां पळोवं जावं दी क्रिस्त दय मोगाचेनो आमी सदांय संता मुरये मागणें करता न्ही संता मुरये मागण्याच्या अखेरेक आमी एक सांगता मुरये माये कडेन आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन आमी तिची मदत मागता आमकां तिची कुमोग जाय केदाळा मरणाच्या तणीर आसल्या वेळार मरणाच्या वेळार तुमी जाणात गे पवित्र सभा तें मागणें घालता आसतना तांच्या फाटल्यान उद्देश कितें जावन आशिल्लो तो जावन आशिल्लो मनीस मरतना खंय सैतान घट्ट प्रबल जाता खंय घटमूट जाता खंय कशें म्हणी ह्या मनशाचो आत्मो म्हजे तरची बरी जाय म्हणून सैतान घट्ट रावता खंय आनी लास्ट टेम्पटेशनां दिता खंय मस्त ताळणी आडयता खंय मनशाक मरता आसतना देवाच्या विरोध ताळणी येतात खंय मस्त संता भक्तांनी ह्या विशयांत बरोवन आसा ते दाळा जर माय मोरी आमच्या संगाता आसूस जाल्यार आमच्या संगाता सदांच रावतली ती माय सदांय आमच्या संगाता आसूस जाल्यार सैतान पयस वता कित्याक म्हळ्यार सैतान मोरये मुखार येवंक सादत ना कित्याक म्हळ्यार जे बायबलान तुमी जाणात सैतान येवंक जायना आनी आमी मरणाच्या तणीर आशिल्लीं बाचाव जातलीं आनी आमकां ती बाचाव करतली त्या देखून आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार तूं आमकां कुमोग कर म्हूण आमी मागता तर मोगाचेनो आमी समेस्तांनी तो संदेश काणगेवचो आमी समेस्तांनी ती सडवण आपणोवची आनी मोरये सांगाता सर्गाराजान समेस्त संता भक्तां सांगाता देवाक वर्णूक पावो हेंच आमचे समेस्ताचे मागणें जावन आसा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन सत्मंतां देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभोवलो अंकवार मरियेंतान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो सर्गाक चडलो सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंयच्यान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांच्या भोगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन मोगाळ भावां भयणीनो देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप आमची मागणी तो आयकता दिसा दीस पडत्या जिणयेंत गरज आसचें सर आमकां तो दिता ह्या बरवशान पवित्र सभे पासून आमच्या राष्ट्रा पासून पिरगस कुटुंबा पासून आनी आमच्या गरजां पासून आतां आमी मागोया बापा पवित्र सभेचे मणियारी जावन आसच्या भगवन बापा फ्रांसिसाक आमचे गवळी बाप
जेराल्ड आयझॅक लोबोक, हेर गवळ्यांक, याजकांक, धर्मिकांक आनी आमकां सर संद्यांक जेजू क्रिस्तीस खरो उजवाड म्हूण वळखून ताच्या उजवाडाची शुभ वार्ता परगट करूंक भावार्थान आमकां तीर कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भारताच्या पवित्र सभेचेर तुजी दयाळ आनी कृपाळ दिश्ट घाल. कोमवाद, मातांतलेपणा वरवीं आनी थोड्या स्वार्थी फुडाऱ्यां निमती क्रिस्ती परजा आनी उण्या संख्यांत बोंडां कश्टून आसात. असल्या कश्टोंच्या पवित्र सभेक आनी अल्पसंख्यात पंगडांच्यांक सुटका लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरकस कुटुंबाचो एकवट आनी माया मोग सांबाळून व्हरूंक आमकां हर एकल्याक तूं प्रेरीत कर. आमच्या रेक्टर बापा, सहायक विकार आनी सेवा दिवच्या हेर याजकां आनी धार्मीक भयणी सवे, गवळीक परिशदेच्या सांद्या सवे भावार्थान भरलेली फिरगस आमी बांदूंक निस्वार्थपणी वावरशें आमकां सुटसुटीत कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची सर कुटुंबां देवबिरांतीची जबाबदारेची आनी मोगाच्या बांदांत रुपेत जावन एकवटीत जाल्ली कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां उर्बेस्त कर. कुटुंबांनी शांत समाधान, दयाळाय, सोंसणीकाय, बोगसाणें आनी देवबिरांत सदांत राज करूं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या बावारियाच्या विविध थराच्या पिडेनी तशे कश्टांनी असहायक स्थितीन पाविल्ल्या उतरप्राय एकसुरपण भोगतेल्या आमच्या भाव भयणीक गरज आसा तांच्या कश्टांतावन सुटका. असल्या परिस्थितीन तांकां गरज आसची कृपा, धैर्य आनी तुजे थंय भावार्थ तशेंच हेरांचो आदार मोरये मायेच्या मजतीन लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या मिलार विद्यासंस्थांनी शिकवच्या सह शिक्षक शिक्षकिनी जेजूचे, मरयेचे आनी जुजेचे आदर्श घेवन तांचे तबेन आसच्या विद्यार्थिनींक जबाबदारी शिक्षण दिवंक आनी अशे भुरग्यांनी आपले जिवीत रुपीत कर कलतेपणान आनी सेवेच्या मनोभावान बऱ्या फुडाराक तांणी पावच्याक तांची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण मागता. फाटल्या 60-70 वर्सांतावन ह्या तारिकेच्या दबाजीक फेस्ताची पिर्जेनपण घेतला. देवादीन आंतोन आनी अंजलीन सिल्वाच्या कुटुंबादारांक तुजे समोर दवरता. कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां प्राप्त कर. तांच्या वावरांत तांकां यशस्वी मेळो. सर वायट विघ्नांवरांतली तांकां मिलार मायाची मजत निरंतर लाभो. तुज्या अधीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सासणीक विशयो लाभय म्हूण आमी मागता. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो आमी उगडास करतना तिच्या विनवणेन आमच्या अस्कतकायेंत आमकां बोळ दी. सर वायटा अनवारांतलें आमकां तूं निवार. दिसा दीस पडत्या जिणयेंत देवाच्या उतराक खालतीमान घालूंक शिकय. या आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवे. आमेन.
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्यास पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावं निर्मेमन मागता. आमच्या सुमयान जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. ह्या परबेच्या समयार नित्या अंकुवारी मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकनता, तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकुवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नेक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजे ते महिमा वाकनतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, सगळे तुजे रचना तुका वाखनता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा, आमी कालतेपणी हे मागणे करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुट परगटोया. आमचे सडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जिवनपणासो आनी सर्गार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टाक सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी असे देवाचे माये बो भगवंतांक वार मरयेच्या भगवंत जुजे तिच्या पतीच्या तुझ्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवेरक साक्षांच्या आरे समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो, तांचे विनवण सुवादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुजे साखरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस गवळ्यां आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. तुज्या मेल्ल्या भाव भयणींकी आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक माईपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय
पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां सर्व तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सुमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची सिळी संवसाराचें पाप करता ती सिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
तुझ्या
प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, मिलारमय सो उगडास काडून या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. हांव क्वार मरियेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. कांत्र आमा समेस्तांचेर वतुल्ल्या आशिर्वादा बसून अर्गां दिता आसतना तुमकां समेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय सहायक बाप जॉय अंद्रादे सोवे हांव पाठयतां. आमकां फेस्ताचे शुभ संदेश पाठयल्ल्या लग्नोचो बिस्पादीक मानादीक दोतोर जेराल्ड मातायस तशें आदले विगार मानादीक बाब विलियम गोन्साल्वीस आनी स्टानी लोबॉन्सो प्रत्येक तरान आमी उपकार बावडटाव. हे संभ्रमीक अर्गामीस आपुरबायेन भेटयल्ल्या आमच्या मोगाळ गोवडी बापांचो आपुरबायेचो संदेश आमकां दिल्ल्या डॉमिनिकन बाप पीटर फर्नांडीसाचो तशें सह भेटवणी केल्ल्या वारड्याच्या सर्व याजकांचो आनी सैरे याजकांचो आमी उपकार बावडटाव. आमच्या फिरकेजेचे आदले विगार बाब झेवियर पिंटो आनी बाब लॉरेन्स सी डिसोजा आमचे सांगाता आसात. आमच्या मिलाग्रेस कॉलेजीचे आदले प्रिंसिपल मानादीक बाब फ्रेड मस्करेनस आमचे सांगाता आसात. आमच्या वारड्याक नव्यान आयिल्ले याजक आसात बाब डेन्झिल मार्टिन्स रेक्टर पिलार फादर सन्सो, बाब रॉक डिसोजा विगार माउंट रोजरी फिरगजेसो, बाब डेनिस डेसा विगार तोट्टा फिरगजेसो, बाब जॉन फर्नांडीस कापुचीन विगार ब्रह्मावार फिरगजेसो, तशेंच सहायक विगार बाब लेन्सन लोबो आनी मार्क सल्डाना कापुचीन, बाब पीटर फर्नांडीस जो कोळालगिरी फिरगजेन आपलो वावर दिवन आसा, तशेंच आमच्या लग्नाच्या कोर्तींत डिफेंडर ऑफ द बॉन्ड जावन तो सेवा दिवन आसा, बाब रॉल्विन फर्नांडीस माउंट रोजरी फिरगजेचो सहायक, तशेंच मिलाग्रेस होमाचो गार्डियन बाप रेजिनाल्ड पिंटो, गवळी केंद्राचो निर्देशक बाप हेराल्ड पेरेरा हांकां प्रत्येक तरान हांव स्वागत करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पिरजेंतीक तशेंच मुर्दोमांक मान कर्ण त्या उपरांत आपलो संदेश आमकां दिवच्याक. आयचे पिरजेंत जावन आसा देवादिनी एजे डी सिल्वा आनी अंजलीन डी सिल्वा हाचे कुटुंबाचे सांदे कल्याणपूर येवाड्याचे दयेकंत आनी मुखार येवन गोडे बापा तावनो मानाची वाद स्विकार करची. मुर्दोम आसात मिलाग्रेस येवाड्या तावन एडॉल्फ नाझरेत आनी कुटाम आनी फ्लेविया इग्नेशियस मिरेझस आनी कुटाम. मिलाग्रेस बी वाड्या तावन फेल्सियाना लुईस आनी कुटाम, आयवन जेस्सी आनी कुटाम, इग्नेशियस डेस्सा आनी कुटाम. ककुंजे वाड्या तावन रॉबर्ट आनी मेबल डिसोजा आनी कुटाम, कॅथरीन फुटाडो आनी कुटाम, रिचर्ड फुटाडो आनी कुटाम, गिल्बर्ट कर्नेलियो आनी कुटाम. कल्याणपुरी येवाड्या तावन श्रुती मेरी सिक्वेरा, आयडा डी सिल्वा आनी कुटाम, गिल्बर्ट डी सिल्वा आनी कुटाम. पुत्तूर वाड्या तावन सेलीन फिलोमिना लुईस आनी कुटाम आनी लीना फर्नांडीस आनी कुटाम. एडबेट्टू वाड्या तावन प्रिन्स्टन आनी प्रिन्सिया फर्नांडीस आनी नेल्ली डिसोजा आनी कुटाम. उप्पूर बी वाड्या तावन पीटर मेंडोन्सा आनी कुटाम, मायकल डिसिल्वा आनी कुटाम, प्रेसिल्ला लुईस आनी कुटाम, लिल्ली डिसिल्वा आनी कुटाम. शंकरपुरा तावन रोशनी मायकल मेंडोन्सा. तेंका बिट्टू तावन अल्फॉन्स पिरेरा आनी कुटाम, पैट्सी अल्मेडा आनी कुटाम, मेल्टन सल्डाना आनी कुटाम, जेसन लॉरेन्स पायस. सांतेकट्टे ये वाड्या तावन प्रिमा डेस्सा, कल्याणपूर बी वाड्या तावन रेमंड वॉल्टर क्रास्ता आनी कुटाम आनी सुनीता सायमन फर्नांडीस आनी कुटाम. आनी थोनशे वाड्या तावन
वॉल्टर लुईस आनी कुटाम. गवडे बापाचो संदेश आमी आयकुया. मोगाळ भावां भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक प्रत्येक जावं रेक्टर बापू, सहायक, यासक आनी फिरगस कुटुंबांक जमलेल्या सर यासकांचे नांवी आनी म्हज्या तर्फेन हांव मिलार मायच्या फेस्ताचे उल्हास पाठयतां. मिलार माय ह्या फिरगजेची पात्रोन, सांगातास आमच्या दिएसीची पात्रोन ती जावन आसा. तिच्या ससाय काल, तिच्या माता काल आमच्या दिएसीची सर्व कुटुंबां जिवन आसात. आमचे पासून तिच्या पुता लागीं निरंतरी ती विनंती करता. आमच्या गरजांनी ती आमकां पावता. आमी मागिल्लें तिच्या पुता तावन ती आमकां मेळशें करता. आनी त्या देखून मिलार मायेक आस आमी अर्घां दिता आनी तिचे मरेपाद तिच्या पुताची महिमा आमी गायता. ह्या फेस्ताक नेरे हब्बा म्हणटात. फाटल्या वर्सांनी तशें जावंक नातलें, पूण ह्या वर्सा हांव आयलां. देखून नीस अर्थान कितें आमी सांगतले तशेंच जालां. कितें सांग ह्या संदर्भार फाटल्या दिसांनी आयिल्ल्या पावसा वरवीं सबार कडेन नश्ट जाला. सबार कुटुंबांक कश्टांक वळख जाल्यांत. त्याच मिलार माया लागीं आमी मागया तांकां सर्वांक तिणें निवारच्याक ह्या अनवारांतलें तांच्या कश्टांतलें. आनी खंडीत जावन मिलार माय आमची मागणी आयकतली. प्रस्तावनांत आमी आयकलें पापा फ्रांसिसान आदल्या म्हयन्याच्या अखेरेक कुटुंबाचें वर्स संपयलां. 10व्या जागतीक कुटुंबा संमेलन आसोवें. एका रितीन कुटुंबाचें फेस्त रोमांत ताणें आचरण केलें आनी त्या संदर्भार ताणें पवित्र सभेक दिल्लो संदेश जावन आसा. कुटुंबां वर्स संपलें खरें, पूण कुटुंबां जिवीत संपोवंक ना. तें आमी मुंदोरूंक आसा. आमी सगळीं कुटुंबां पयनार आसा आनी त्या देखून ह्या पयनार जोड्यांनी, कुटुंबाच्या सांद्यांनी, हेर कुटुंबा संगी आनी पवित्र सभे संगी मेळोन हें पयन मुंदरूंक आसा. आनी आमकां सुमेस्तांक ह्या पयनार आदार दिता सुमी जेजू क्रिस्त. आनी त्या देखून ताचेर आमी भरवसया आनी तवळो आमचें कुटुंबां संतोश भरीत जातलें म्हूण ताणें आमकां सांगलां. ह्या संदेशा प्रमाणे आमचें कुटुंबां जिवीत मुखल्या दिसांनी आमी मुंदोरूंक प्रयत्न करया. सांगत आस आमी परत कोवीड पयस केलां आनी त्या देखून आमची पिरगस कुटुंबां आमच्या देशीच्या गवडीक येवजण कार्यगत करच्या मरेपात जिवाळ करूंक प्रयत्न करया. आनी अशें एक नवी आमची समुदाय आमी बांदून हाडूंक आमी सांगाता मेळोन वावुरया. दीस इज आसा जावन 10 वर्सां संपोवन येतात. मिलार मायेन आमचेर वतल्या सर कुरपे देण्या खातीर तिका प्रत्येक तरान आमी अर्घां दिता आसतना फुडें ती आमची दिएसीस सांबाळून दी, चलोवन व्हरोन दी आनी ह्या मरेपात आमचे सवें आसोन आमचे पासून आनी आमच्या दिएसीच्या सर कुटुंबा पासून आपल्या पुता लागीं ती विनंती करून दी. आयच्या पेस्ताचो संदेश आमी आयकला.
तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. ह्या संदेशा प्रमाणे मरी जियेली. सुरवेर तावन आखेर पर्यंत देवाच्या कुशेक तिणें काल्तिमान घालो आनी आज तो जैताचो मुकुट तिणें जोडूंक पावल्या. जर आमच्याय दिसपडत्या जिवितांत सुमयाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता, ताच्या कुशेक काल्तिमान घालता आनी त्या प्रमाणे दिसा दिसपडटी जिणी आमी रुपीत करता, तर खंयसर आमची मिलार माय आसा थंयसर आमी वचोन पावतल्या. तें भाग आमचें जावं दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान मागया. उबी रावया. निमाणे आशिर्वाद घेवच्याक हात जोडून तकले बगावन रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. भाग्यवंत अंकुर मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. अंकुर मरिये उदेशी जिवेताच्या रसनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान सांबाळून दवरो. आज मिलार मायेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळसां भरो आनी आमचे अंकुर मायेच्या मसतीन ससनाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सगळे सदां आसो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. Moje milari, moje
देवोन सचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.